एक्झॅक्ट जी ती दोन एका हितून कित्याक बांदपाची ती क्रायटेरिया तेचे रिप्लाय म्हाजे कडेन ना. रेट हांगा सप्लिमेंटरीन दिला ते तुवेंच सांगले. ओके बस आमी इन्क्वायरी करता. मोर्मुगांवान आर्टिस्ट सुबेसा आणि बार्देजान उणे आहा. बार्देस हो सेकंड हायेस्ट तालुको. ना पूण ही दोन बांदल्या उपरांत हाचे कितें चलतले, कितले तियात्र जातले, कितली नाटकां जातली ते गव्हर्नमेंटाक ना. दुसरे सांग, बार्देजान केन्ना जातले ते सांग. जर उत्तर जरी दिले असले तरी दुसरे रवींद्र भवन जे आसा सांकवाळ जाला पळय ते ह्या डिपार्टमेंटान बांदून ना. ते अजूनय हांव सोदता कोडे बांदला ते. जीएसआयडीसी बांदता पण ताका आवय बापूय कोणूच ना. ताजे डिपार्टमेंट डेफिनेटली नाही. म्हापसा केन्ना जाता ते सांग. म्हापसा केन्ना जाता ते सांग. हांव ओपोजिशन असताना हो प्रश्न विचारतालो जो तूं विचारता तो, आणि प्रत्येक खेपा म्हाका उत्तर येताले. आयचे दिगंबर बाब कामत हांगा मिनिस्टर आशिल्ले ते उत्तर दिताले की हे रवींद्र भवन आर्ट अँड कल्चर बांदिना म्हणून. दॅट इज नॉट बाय आर्ट अँड कल्चर. इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायत. जी पंचायतीक ताजे आरशे पुसपाची फायनान्शियल ताकद ना ते आरशे पळय घालता. त्यामुळे आता ताका वेगळे सोल्युशन काडटात आमी. पण दॅट इज नॉट आर्ट अँड कल्चर विच इज कन्स्ट्रक्टेड. म्हापशाचे तो सांगतलो तुका दिला मरे आश्वासन म्हापशाचे बांदता म्हणून बेगीन. मातशें आश्वासन तुका डिमांडाचेर दिलां आणि कित्याक डिमांड कालूच जाल्या 8 तारखेर. आमी 4-5 दिसूच फुडें आहा. म्हाका दिसता म्हापशेच्या येता तुज्या पेक्षा हांवूय सिरियस आहा. म्हापशेचे जे कितें घडटलें आनी फुडले जे ट्रान्सपोर्ट कमिटीची बी आमची मिटींग जातली तेन्ना तुकाय आपयता ते मिटींग. तुकाय हितून विश्वासान घेता कित्याक तुय त्या तालुक्याचे सगळे बार्देशाचे सगळे जे MLA आहा पळय तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री मायकल लोबो. Sir, I may be permitted to ask LQ number 6A. Speaker sir, the details of commercial meters and non-commercial meters in Kalangut constituency. Speaker sir, low tension commercial meter 7,276. I want to ask the Honorable Minister whether he is aware that there is a shortage of commercial meters in Kalangut constituency. Speaker sir, मिटरांची शॉर्टेज आमकां आसलेली खरी गोष्ट. पण आता सध्या जे पोझिशन आहा त्या प्रमाणे मिटर खंयचेच शॉर्टेज ना डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, टेम्पररी कनेक्शन जे मीटर आहा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूप शॉर्टेज आहा. लास्ट इयर जेन्ना रेस्टॉरंट शॅक्स इतली घालतात बिचाचेर आणि स्पेशली टेम्पररी रेस्टॉरंट्स येतात तेका खूप कमर्शियल मिटर्स लागता. मिनिस्टराक म्हाका एक एश्युरन्स जाय की हे टेम्पररी मीटर्स जे अबाउट 7,000-8,000 रुपीज पडटा ईच ते गव्हर्नमेंट अवेलेबल करून दितलो. बिकॉज इट इज ओनली यूज फॉर 6 months. Then it is given back to the department. Whether government will ensure that they will keep it. डोमेस्टिक आणि कमर्शियल नसता. Meter temporary. मीटर खंयचे उलयता तूं? 3 phase की सिंगल फेज? 3 phase meters for commercial establishment which are given temporary for 6 months. कितें म्हणटा तूं? टेम्पररी. हय ते कितें जालें? प्रश्न कितें? The meters are a shortage and the department tells the consumer to buy, but then finally it has to be given back to the department only. पण आता तशें पोझिशन ना. मीटर्स पोल आहा सगळे मीटर जाल्ले आहा 3 phase सिंगल फेज. So now there are no shortage of meters. So in future also there will be no shortage of meters. Speaker sir, also there is one more request that when there is there was shortage of meters also, and that wire ji asta connection wire the consumer is told to pay, and finally when the connection is being given they say that there is no wire and that person has to run to procure that wire. Whether this wire also will be made available at the time of giving the connection. स्पीकर सर, हांवें मिटराचें सांगलां तशेंच आयच्या दिसाक आनी आतां ह्या डिपार्टमेंटाक मिटराची कांयच शॉर्टेज ना. पयलींची तो खंयचे सांगता तें म्हाका खबर ना, पूण आतां कनेक्शनाक जर वायर सुद्दां जाल्यार वायरय अवेलेबल आहा जाय तितली. Speaker sir, आमची कनेक्शनां more than 8,000 वयता
सो ऑनरेबल मिनिस्टरान इतलेच एक्सुरन्स दिवचे की मिटर्स आणि वायर विल बी इजिली अवेलेबल फॉर टेम्पररी कनेक्शन्स. त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्या अख्ख्या गोंयांत खंय डिपार्टमेंटाचे मटेरियल शॉर्टेज ना कनेक्शना बद्दल जर ऑनरेबल एमएलए कितें आसत रिक्वायरमेंट त्यांनी म्हाका सांगचें हांव करून. मी पुढल्या प्रश्नाकडे या श्री विष्णू वाघ. Sir, I would like to ask 7A. 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 Because the answer is for cyclostat. सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी म्हाका छापील उत्तर दिल्लें आसा. म्हाका एकूच जाणून घेवपाचें आसा की सध्या वीज खात्यान जे कर्मचारी वर्ग आसा हो पुराय आसा आनी तो पूर्ण क्षमतेन काम करता. डिपार्टमेंटा कडेन आतां जे मनीस आहा ते जशें एमएलएन विचारला तशें फूल स्ट्रेंथ ना आनी आमचे रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालू आहा. जे आमकां जाय ते आमी घेवपाची तयारी आहा आनी चालू आहा प्रोसेस. कांय वर्सां पयलीं 1 वर्सा पयलीं मिटर रिडरांच्यो हें दिल्ल्यो त्यो भरलेल्या पोस्ट. मिटर रिडर पोस्ट आतां भरूंक ना पूण आतां येवपाचें. ताचें कारण सांगता सभापती महोदय की सबंद गोंयच्यान तक्रारी आहा वीज खात्या बद्दल. हांवें म्हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळयलां, बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळयलां की 6 म्हयन्यांनी ग्राहकांक बिलां धाडटा वांगडाच. आनी जेन्ना बील येता तेन्ना तें 20,000, 30,000, 36,000 एकट्याक पयर आयलें 60,000 बील आयलें. आतां ही बिलां 6 म्हयन्यांनी तांणी धाडटकच तांणी कशी पे करपाची? स्टाफ अंडर स्टाफ आहा कितें डिपार्टमेंट? बिलां इतलीं 6 म्हयन्यांनी वचपाचें कारण कितें? स्पीकर सर, विचारपाचो ना केन्ना आसूं न्ही, आयज ऑफ नाव इट इज व्हेरी सक्सेसफूल. आनी अशें जाता की खुबश्या सायडीचे डॉमेस्टीक ट्रॅव्हल ऑल्सो कम टुवर्ड्स फॉर दीस फेस्टिवल. आता इतली वर्सांनी त्रिपुरी पौर्णिमा जालीच, बट अदर कम्युनिटीज ऑल्सो लायक सांगपाचें म्हणल्यार हांवें पयर डिमांडा वेळा घेतिल्लें. परबरच्या वाठारान सुकूर आमची जी पंचायत आसा, अंडर दॅट द होल पंचायत केम टुगेदर. सगळे लोक एक कडेन आयले. 14 डिफरंट क्रिश्चन कम्युनिटीज केम टुगेदर. तांणी एक पातोळेचें फेस्त केलें. देर वॉज नो प्लास्टीक, देर वॉज नथिंग विच वॉज यूज फ्रॉम आउटसायड, नो स्पॉन्सर्स, काय ना. तांच्या भितर हें एक ट्रेडिशन म्हणजे रायट फ्रॉम पयलींचे पातोळ्यो कश्यो जाताल्यो. 2 different types of produce हे की आमच्या सुकूर वाड्यान कुंभार्स आर देर, पॉटरी, ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ पॉटरी. अशे डिफरंट ट्रेडिशन्स वे शोन, ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कुकिंग, डिफरंट वे दे प्रोड्यूस्ड अ नायस फेस्टिवल विच वॉज देर. आता दिस टायप ऑफ फेस्टिवल जे आमचे संस्कृती जावं कल्चर जावं कोण राखूंक सोदता आनी आज एक फुडारी फुडें सरता तांकां सपोर्ट मेळपाक खंय तरी डिफिकल्ट जाता, स्पेशली वेन इट कम्स टू फायनान्स. आनी ती समज बुस्ट करतलो एक वाटेन हो एक तुमी टुरिझम कॅलेंडर समज केलो ऑफ सीझन, लायक ही ऑगस्ट 15 तारखेक जाल्ली, अशें तुमी समज लिंक केलो टुरिझम कॅलेंडरा कडेन आनी लिंक इट एज अ स्टेट फेस्टिवल तुमी एक डिसिजन घेतलें जाल्यार टुरिझमाकूय मातसो बूस्ट मेळटलो आनी एट द सेम टायम वी वील ऑल्सो बी एबल टू शोकेज आवर ट्रेडिशन टू द पीपल. तुमी असल्यो फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल घेतले आनी घेतले जाल्यार केन्ना घेवंक शकतले? बिकॉज सर हे त्रिपुरारी पौर्णिमाचे स्टेट फेस्टिवल म्हणून हेचे कॅबिनेट डिसिजन 2006 जालें आनी त्याच्या नंतर म्हाका दिसता आनी तुका एकूच म्हणून सांगला स्टेट फेस्टिवल म्हणून आनी कसलेच हें करिना. पूण म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आमी जे प्रोग्राम्स करता आनी ज्यो गोंयच्यो ज्यो रिकॉग्नायज संस्था आहा, ज्यो रजिस्टर्ड संस्था आहा, ह्यो संस्था आमकां जे प्रपोजल दिता त्या सगळ्या संस्थांक आमी फायनान्शियल एसिस्टंटाच्या रुपान तांकां आमी मदत करता. आनी प्रत्येक हेचेर जे तुजे कसली अशी पातोळेची फेस्तां आसूं किंवा आनी कसले फेस्तां आसूं किंवा कसलें संमेलन आसूं किंवा कितें ती नाट्य संमेलन महोत्सव आसूं कितें आसूं अशें जितके सगळ्या हेका आमी फायनान्शियल एसिस्टंट म्हणून तांकां मदत करता. आनी जर तर सगळ्या हेका जाय आनी खऱ्यांनी अशा पद्दतीची स्टेट फेस्टिवल्स म्हणून आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट आहा, आमचो ट्रेडिशनल सिग्मो आहा ते टुरिझम डिपार्टमेंट करता, मागीर कार्नावाल आहा ते टुरिझम डिपार्टमेंट करता. म्हाका दिसता आनीक अशा पद्दतीची फेस्टिवलां जी राज्यस्तरीय फेस्टिवल्स म्हणून जर हाऊस ठरयलें किंवा अशा पद्दतीचें प्रपोजल जर येयलें कोणाय कडसून जाल्यार ताचो योग्य पद्दतीन विचार करून ते ज्या पद्दतीन त्रिपुरारी पौर्णिमा करची हेची ज्या पद्दतीन कॅबिनेट डिसिजन सगळे डिपार्टमेंटल डिसिजन सगळ्या ऑथॉरिटीनी जी डिसिजनां घेवन हे ठरयलें अशा पद्दतीन ते प्रपोजल येयल्या नंतर ठरोवपाची गरज आहा. आनी येयल्यार ते करचें किंवा ना करचें हे ठरोवपाचें हेचेरूच आमी अजून पावूंक ना. पूण आसा जाल्यार ते प्रपोजल येयल्यार आमी तेचेर विचार करतले.
प्रश्न काल सोंपलो.